नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. एआयचे शिक्षण घेतल्यार फुडाराक रोजगाराची वाडटली संद. सरकारी नोकरी परस खाजगी क्षेत्रांत मेळटा चड पगार, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. गोंय जिल्हो न्यायालयांतलो स्वाक्षरी केल्लो आदेश अपूर्ण अवस्थेत सांपडिल्ल्यान उच्च न्यायालयान प्रकरणाची परतून सुनावणी करपाचो दिला आदेश. माहिती आयल्या मुखार. गुन्यांव फाट्यान कलंगुटे ह्युमन ट्रॅफिकिंगा आड धाड घालून एका बायलेची केली सुटका. मूळ तेलंगणाचो आनी सध्या हडफड्या रावपी दुबाविताक केली अटक. वाडिल्ल्या गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून गोंयांत इबाडला कायदो आनी सुवेवस्था. काँग्रेसीन घेतली राज्यपालाची भेट. राज्यपालान करचे हस्तक्षेप, काँग्रेसीची मागणी. काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार आनी हेर काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या हजेरेंत ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिन्होन कार्यकर्त्यां सयत काँग्रेसीत केलो प्रवेश. म्हाज्या शिरांनी ना रगत आसा एसिड, सांगता प्रतिमा. आनी गोवा काँग्रेस पार्टी ह्या नव्या राजकीय पक्षान वेंचणूक आयोगा कडेन अधिकृत नोंदणी खातीर केला अर्ज. वेंचणूक आयोगान हे संबंधी लोकांच्यो मागयल्या हरकत. आता खबरो विस्तारान. राज्यांत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रगिन्यानाचो वापर चड जाता. ताका लागून एआयचे शिक्षण घेतल्यार फुडाराक रोजगाराची संद वाडटली. तशेंच सरकारी नोकऱ्यो चड सुरक्षीत आसात अशें जायत्या जाणांक दिसता, तरी खाजगी क्षेत्रांतूय नेटान उदरगत जायत आसा. सरकारी नोकरे परस खाजगी क्षेत्रांत नोकरी चड पगार मेळटा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मेगा जॉब फेअर 2026 कार्यावळी वेळार नियुक्ती पत्रां दितना सांगलें. राज्यांत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रगिन्यानाचो वापर चड जायत आसा आनी फुडाराक रोजगार संदीचो विचार करून तरणाट्यांनी हे तंत्रज्ञान आपणावपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मेगा जॉब फेअर 2026 कार्यावळी वेळार नियुक्ती पत्रां दितना सांगलें. तशेंच सरकारी नोकऱ्यो चड सुरक्षीत आसात अशें जायत्या जाणांक दिसता, तरी खाजगी क्षेत्रांतय नेटान उदरगत जायत आसा. खाजगी क्षेत्रात सरकारी नोकरी परस चड पगार मेळटा अशें मुख्यमंत्री उलयलो. आता जर तुम्ही म्हणशात की BA BCom ग्रॅज्युएट फक्त जाला आसत, त्या म्हणून आमकां गरज ना. कारण जशे इंडस्ट्रीत बदल जाता तशें आमकां शिकपानूय आमच्या बदल करचो पडटलो. रिसेंटली तर तांचें म्हणणें की आमकां टॅक्नॉलॉजी जशी चेंज जाता त्या पद्दतीचे कॅन्डिडेटाची गरज आसा. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स नाव प्रत्येक जाग्याचेर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयला. तर आमकां अपडेट आमकांच शिकचें पडटलें. वेगवेगळे कोर्सीस आमी सुरू केल्या, बट तुमकां वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर शिकपाक मेळटा. थंय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसतलें, ऑटोमेशन्स आसतलें, किंवा ह्योच सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो फुडाराक आमचो जॉब सेक्युअर्ड करपाक शकता. अदरवायज आमचो जॉब सगळ्यांचो आमी कशें जाला आमकां गव्हर्मेंटान म्हणजे सेक्युअर्ड जॉब दिसपाक लागला, बट ताज्याय पेक्षा प्रायवेट सेक्टरांत आमी पळयता की बरे कडेन काम करूंक लागलात. दे ऑल्सो पे द गूड सॅलरी बेटर दॅन गव्हर्मेंट ऑल्सो. तेय करता, बट ताज्या खातीर आमचें अपग्रेडेशन आसप गरजेचें आसा. सरकार सातत्यात आमी जें म्हटलां की स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग करप हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिता. ग्रॅज्युएशन करता आसतना ITआंतल्यान आमी एडमिशन घेवं येता, तातूंतल्यानूय आमकां स्किलिंग करपाचें काम आमी केलां. आमी शिकत रावप गरजेचें आसा. आमकां नवीन टॅक्नॉलॉजी एडॉप्ट करप गरजेचें आसा आनी आमी आमकां स्वताक अपग्रेड करप टायम टू टायम हें गरजेचें आसा. तें करिना जाल्यार आजकाल कोणूच म्हणजे सर्वायव जावपाक शकना. तशेंच खाजगी क्षेत्रात काम करपी गोंयकारांनी सरकारी नोकरे खातीर पात्र ना असो गैरसमज करून घेवचो न्हय. तांच्यांनी सरकारी नोकर भरती खातीर अर्ज करचो आनी स्पर्धात्मक परिक्षेक तोंड दिवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलां. सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेत खाजगी क्षेत्रांतल्या कामाच्या अणभवाचेरूय विचार जाता. देखून तरणाट्याक दोनूय क्षेत्रांतल्या संदीचो फायदो जातलो अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. अजुनूय बी आपूण कोणीच तुमकां इन फ्युचर गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय करपाचें आडोवंक ना. जाल्यार तुमकां दिसतलें की आमी हांगासर आमी अजुनूय म्हणटा की आमच्या प्रायवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीत तुमी प्रायवेट जॉबाक लागले आसत जाल्यार तुमचें नांवूय आमी कट करून उडयना. की तुमी हांगासर आसतनाय बी you can apply for the government job, you can give the competitive exams,
तुमचे स्टाफ सिलेक्शनाची एग्जाम्स आसतली किंवा गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाची एग्जाम आसतली, ह्युमन रिसोर्स किंवा अदर्स ह्यो एग्जामी दिवपाक तुमकां कोणीच आवडूंक ना. वयल्यान जाल्यार तुमचो हांगासलो एक्सपिरियन्स हो कावंट जातलो. गव्हर्मेंटात आतां एखादो LDC जर जातलो आसत जाल्यार ताका 1 year एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी, आनी डेट 1 year एक्सपिरियन्स हे प्रायवेट सेक्टरांतलेय बी हे 1 year एक्सपिरियन्स थंय कावंट केले वता. आतां पर्यंत फक्त आमी LDC आनी MTSाक केल्ले, बट इन फ्युचर म्हणजे आमचे तर म्हटलां की नवीन रिक्रुटमेंट जातली ते सगळे लॅब एसिस्टंट, लॅब टेक्नॉलॉजी, इन्व्हेस्टिगेटर इन एनी गव्हर्मेंट जॉब हे आमी करपाचो आमचो विचार आसा. नवे तंत्रगिन्यान आपणावन दर दिसा स्वताक अपडेट करप गरजेचें. राजकारणाक टिकपाक जाय जाल्यार काळा प्रमाण बदल करप म्हत्वाचो आसा. वेंचणूक ही एक परीक्षा आसून ती दर 5 वर्सांनी जाता. कश्ट केल्यार येस मेळटलें, ना जाल्यार घरा बसचो पडटलो, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. वेंचून येवप म्हळ्यार डिस्टिंक्शन मेळपा सारकें आनी हार जावप म्हळ्यार अपेस, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. इन पॉलिटिक्स ऑल्सो हांव परत एकदां सांगता, आमकां राजकारणान सुद्दां जर रावतले आसत जाल्यार आमकांय बी अपडेट करचें पडटा, अपग्रेड जावचें पडटा आनी त्या लेवलाचेर येवन काम करचें पडटा. अदरवायज इट इज नॉट. पयलींचें राजकारण उलोवंक ना. पयलींचें कितें करताले खबर आहा? थोडे जाण शिवाक मतां मारताले, थोडे जाण हातीक मतां मारताले, जालें म्हणटाले ते. एक आतां प्रत्येकाक 1 to 1 कनेक्ट केलो. तेज्या 21 वर्साच्या भुरग्या कडेन उलोवन तो कितें करता हें पळोवचें पडटा. आनी जाणटेलो ताका हॉस्पिटलान व्हरपा जाल्यार ताकाय फोन करून सांगचो पडटा, ताका हॉस्पिटलान व्हेला मातसो एडमीट करून घ्या म्हणून. म्हणजे हांवें त्या खातीर सांगलां कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज देर. तुमकां दिसतलें मावीन हांव रिजनल बीन बरो आहा म्हणून, म्हणजे निवडून येयला, तुमकां कितें तुमी सुशेगाद आहा म्हणून. तुमी तरी फक्त एकदां ग्रॅज्युएशनची एग्जाम दिल्या, आमकां दर 5 वर्सांनी परीक्षा दिवची पडटा. दर 5 वर्सांनी आमी एग्जाम दिता आनी पास जाल्यार घरा वयचो पडटलो. आनी वयल्यान तुमकां कशें आतां कोण तरी डिस्टिंक्शन येतलो, ग्रॅज्युएट येतलो. आमकां एक तर येयलो जाल्यार डिस्टिंक्शन, ना जाल्यार फेल, म्हणजे आनीक वेगळो पर्यायी ना थंयसर. 2027 उपरांत सरकारी नोकरे खातीर संगणक प्रमाणपत्र सक्तीचें करतले. तशेंच उमेदवारांक संगणकाची परीक्षा पास करची पडटली. बदलत्या तंत्रगिन्याना प्रमाण सरकारी नोकऱ्यांचोय स्वरूप बदलत आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय उत्तर जिल्लो न्यायालयातलो स्वाक्षरी केल्लो आदेश अपूर्ण अवस्थेत सांपडिल्ल्यान उच्च न्यायालयान ह्या प्रकरणाची परतून सुनावणी करपाचो आदेश दिला. 31 मार्च 2026 खटलो निकालात काडपाचो आदेश केन्नाच स्वाक्षरी जावंक ना वा फायनलायज जावंक नाशिल्ल्याचे चवकशेंतल्यान स्पश्ट जाले उपरांत न्यायालयान परतून सुनावणी करपाचो निर्देश दिला अशें कळटा. न्यायालयान मुखेल जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीशाक हे प्रकरण सक्षम न्यायाधीशा कडेन सोपोवन 2 म्हयन्यां भितर नव्यान निकाल काडपाचो निर्देश दिला. ह्या प्रकरणाची सुनावणी 7 जुलय सावन सुरू जातली अशी माहिती मुखार आयल्या. गुन्यांव फाट्यान कळंगूट वाठारांत ह्युमन ट्रॅफिकिंगा आड धाड घालून एका बायलेची सुटका केली. ह्या प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान मूळ तेलंगणाचो आनी सध्या हडफडे वाठारांत रावपी पुन्ना हरिप्रसाद ह्या 33 वर्साच्या दुबाविताक अटक केल्या. शिंदळकी व्यवसाया खातीर संबंधित बायलेक व्हरतना दुबाविताक धरलो. ह्या प्रकरणा विशीं गुन्यांव दाखल केला. फुडलो तपास सुरू आसा. फाटले कांय दीस घडिल्ल्या खुनाच्या घडणुकांक लागून राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था सामकीच इबाडल्या. देखून गोंयकार तशेंच पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासला. राज्यपालान अधिकाराचो वापर करून हे विशीं हस्तक्षेप करपाची मागणी करपी निवेदन काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान राज्यपालाक सादर केले. ज्या पद्धतीन आज क्रायम वाडटा, ज्या पद्धतीन आज मर्डर वाडटा, रेप वाडटा, डेकॉयटी वाडटा, गोंयांत
लॉ आणि ऑर्डर म्हणटाय ते ना. गोंयांत फक्त लँड आणि ऑर्डर. आनीक हो ट्रेंड जरी तो चोयल्यार दोतोर प्रमोद सावंताच्या जेन्ना तो होम मिनिस्टर जाला, होम मिनिस्टर जाल्या नंतर ज्या पद्दतीन गोंयची कन्विक्शन रेट ह्या नीती आयोगान जी ह्या दोतोर प्रमोद सावंताच्या डबल इंजिन सरकारान जी सर्टिफिकेट दिला ते जरी तर चोयल्यार इट इज शॉकिंग. गोंय हे एक ल्हान राज्य आणि आम्ही एक लिबरल गोंयकार म्हणून पीस लविंग स्टेट म्हणून टुरिस्ट येता. पण आज ज्या पद्दतीन फिगर जरी तर हे वाडत आसा, मर्डर लास्ट 3 वर्सांनी 127 जाले, रेप्स 383 जाले, रॉबरीज डेकॉयटीज 2113 जाले, किडनॅपिंग 350 मायज जाले, असॉल्ट 1200 जाले. गोंयांत केन्नाच इतली लॉ अँड ऑर्डर जे एक ब्रेकडाऊन आमी म्हणटा, कित्याक हो सरकार आनी हे मंत्री फक्त करप्शन करपाक. आनीक हितून द पुलीस ऑल्सो आर हुंय ना हुंय जरी तो चोयल्यार दे हॅव फेल्ड. पुलिसीज आर बीन गिवन टार्गेट्स. म्हयन्यांनी तूं कितें कर, आमकां उमके पयशे येवपाक जाय. हे हफ्ताराज गुंडाराज जे गोंयांत चल्लेले आसा. आणि आम्ही गव्हर्नराक सांगला की ही नीड्स टू इंटरवीन इमिजिएटली इन द फेलिंग लॉ अँड ऑर्डर. मेक शुअर देर इज अकाउंटेबिलिटी टुडे. ह्या सरकाराक खबर आहा तेंगेली एक्सपायरी डेट येयलेली आसा 6 म्हयन्या भितर. तर सगळे हे करप्शन वाडत आसा. गोंयांत लॉ आणि ऑर्डर ना, फक्त लँड अँड ऑर्डर. आणि आम्ही राज्यपालाक मागला की तुम्ही इंटरवीन करून वॉर्न दिस गव्हर्नमेंट. गोंयांत आनी एक नवो पक्ष राजकीय मळार येवपाची शक्यताय आसा. गोवा काँग्रेस पार्टी ह्या नव्या राजकीय पक्षान वेंचणूक आयोगा कडेन अधिकृत नोंदणी खातीर अर्ज केला. ह्या प्रस्तावित पक्षाचे अध्यक्ष फ्रांसिस्को आंतोनियो जेसिंटो गोवे आसतले. वेंचणूक आयोगान हे संबंधी लोकांक हरकत मागल्या. आता फुडल्या 30 दिसांत इत्सूक नागरिकांक आपली हरकत नोंद करपाक मेळटली. गोंयान विधानसभा वेंचणूक जी आसा ती कांय म्हयन्यांनी येवपाचीच आसा. आनी ह्या सगळ्या इलेक्शनाच्या तोंडार म्हणूंक शकता आमी एक नवी पार्टी गोंयान येयल्ली आसा, जेचें नांव जावन आसा गोवा काँग्रेस पार्टी. आतां ही पार्टी कोण चलयता आनीक ह्या पार्टीचो लिडर कोण आसतलो अशे खुबशे प्रश्न उप्रासतात. पूण जेन्ना आमी पळयतात ही पार्टी जी आसा ती पार्टीची जो प्रेसिडेंट म्हणून जो रेजिस्टर जाल्लो आसा तो वेलसांवचो. आनीक पार्टीचो एड्रेस जो आसा तो वेलसांव कांसावले हांगाचो आसा. आनीक प्रेसिडेंट आसा फ्रांसिस्को आंतोनियो, हो रावपाक वेलसांव तेजो एड्रेस आसा. तसोच वायस प्रेसिडेंट जो आसा तो वामन गांवकर, हो वांयगिण्या मोया हांगा रावपी. तसोच जनरल सेक्रेटरी आसा रोहिदास गडेकर, हो सुकूर बार्देज हांगा रावपी. आनीक हे सगळे पळयले जाल्यार फाटले कांय दीस जाले जेन्ना गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणून हे जे पार्टीचें नांव पळयलें जाल्यार आमी सगळे जाणात फाटले कांय दीस इंडियन नॅशनल काँग्रेस जी आसा गोंयची इंडियन नॅशनल काँग्रेस, हितून खंय तरी 2 गट जाल्ले हे सगळे आमी सगळे जाणात. आनी जेन्ना आमी हे पळयतात की तेन्ना हो जो दुसरो गट जो आसा तो दुसरो गट खंय तरी इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचे जे प्रेस कॉन्फरन्स असतात किंवा त्यांचे ऑफिसान म्हणत ऑफिसान हालीं तेंपार आमकां पळोवंक मेळना. खास करून दक्षिण गोंयचो जो खासदार आसा कॅप्टन विरेटो, तसोच आदलो प्रदेशाध्यक्ष, तशेंच आदले इतर जे पदाधिकारी आसात ते आमकां हालींच्या तेंपार काँग्रेस पार्टीचें जें ऑफिस आसा, इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचें जें ऑफिस आसा थंय आमकां दिश्टी पडनात. सो खुबसो असो दुबाव उप्रासता की ही जी नवी पार्टी येता ती नवी पार्टी तेंचीच आसूंक शकता अशें कांय लोकांचें म्हणणें आसा. पूण दुसरे वटेन समज आमी पळयलें जाल्यार मिकी पाशेको हेणी सुद्दां आपूण एक आपली पार्टी काडटलो, आपूण एक नवी पार्टी हाडटलो, आपल्याकूय इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टीचेर ट्रस्ट ना अशेंय तेणी विधान केल्लीं आसात. सो आतां पळय सारकें आसतलें की ही जी पार्टी आसा ती पार्टी कोणाची आसतली. आनीक एक तर ती अमित पाटकर लीड करतलो काय मिकी पाशेको लीड करतलो काय तिसरो आनी कोण लिडर आसूं शकता, हें सगळें पळय सारकें आसतलें. पूण आयची ही बातमी अशी आसा की गोवा काँग्रेस पार्टी ह्या नांवान आनी एक पक्ष गोंयान रेजिस्टर जाल्लो आसा. सो आयची ही बातमी अशी आसा की गोवा काँग्रेस पार्टी ह्या नांवान आनी एक पक्ष
इलेक्शन कमिशना कडेन रेजिस्टर जाल्लो आसा आनी ही जी पार्टी आसा ह्या पार्टीचेर जर कोणाक ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार ते 30 दीस भितर म्हणजे 1 म्हयन्या भितर ते ऑब्जेक्शन रेज करचें असो आयज एक नोटीस लोकल न्यूजपेपराचेर पब्लीश जाल्लो आसा. सो आतां ह्या पार्टीचो फेस कोण आसतलो आनी ह्या पार्टीचे लिडर्स कोण आसतले हे पळय सारखे आसतले. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कोणाचोय कोमर उडू पूण एकदाचें उजवाडू अशी गत सध्या काणकोणच्या मार्केटाची जाल्या. काणकोणा शेनवारचो व्हड बाजार भरता. मुळाव्यो गरजेच्यो वस्तू व्हरपाक लोकांची गर्दी आसता. मात लोक सामान व्हरतना दुयेंसूय आपल्या बरोबर व्हरता अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. काणकोण पालिकेच्या कृपेन पुराय मार्केटात बुरशेपणाचो वावर चल्ला. कितें ना अशें ना. कोयराची बल्लां पावसात भरून वतात तातूंत किडे, जल्ले, हुनीर आनी भर घालपाक गोरवां आनी सुणीं आसात. वेवसायिकाक तर पोट भरपा खातीर नाक दामून वेवसाय करचे पडटा खंय. आतां प्रश्न उप्रासता तो हे कसले अच्छे दिन. पळयात काणकोणचो हो खासा रिपोर्ट. काणकोणातल्या नगरपालिकेच्या मार्केटाच्या मध्य जाग्याचेर आसा. ना सगळी आतां फाटल्यान वचून पळोवया किडी पडल्या आसा फाटल्यान. हांगासर आतां सद्या हांव आतां अर्दे मिनीट जालो उलयता जाल्यार अक्षरशः म्हाजो दम घुटपाक लागला. आमी बसता आनी कितें करतलो वाचा म्हणत भितर जाल्यार वाचा म्हणत भायल्यान बसताय. आनी हो डंप आसा तो मुळांतल्यान हांगा फुटला आनी थंयसर जर बारीकसाणेन पळयत जाल्यार उंदीर आनी कॉक्रोच सारखे कितलेशेच इन्सेक्ट हांगासर तयार जाला. जे बायलो आसात तांचे खातीर सादी टॉयलेट्स हांगासर अवेलेबल ना. आयकता एक साय येयले मागीर धुवोन धाडटा मागीर जालें. मागीर दुसरे दिसा तो कचरो तशाचो परत दुसरे दिसा जाता. म्युनिसिपालिटी हेवटेन तेवटेन सायडीन सगळें निवळ आसा की मार्केट? ना सगळी आतां फाटल्यान वचून पळोवया किडी पडल्या आसा फाटल्यान. तुमी हांगा कशें बसताय? आमी बसता आनी कितें करतलो वाचा म्हणत भितर जाल्यार वाचा म्हणत भायल्यान बसताय. कांयच ना टॉयलेट तेमी आतां 2 दीस चाय दिल्ली ती आतां तेमी चाय बंद केली आमी दिवपाची. आतां आमी एक 8 दीस 15 दीस चाय बी दिना बंद केली चाय दिवपाची. तुमकां सांगता ते निवळ बी दवर म्हणून? आमकां निवळ दवर म्हणून सांगताय ते हय. पूण तेंगेलो शेनवाराचो बाजार जाता तो कचरो ते निवळ दवरता काय कितें? ते दुसरे दिसा काडटाय. पूण हांगासर सगळ्या पयल्या सामकें वास आतां पावसान वास येता. पूण खुबशे कडेन कचरोच पडलेलो आसा भरपूर. आसा तेजो त्रास जायना तुमकां? जायना न्ही गो. तुमी त्या घाणीकूच आमी त्या वासाक आनी त्या घाणीकूच बसताय ना. तुमी तेंकां सांगता बी? आमी सांगताय सांगपा करता आमगे आमी सांगताय मुन्सिपालिटी. पूण ते कितें आयकता? आयकता एक साय येयले मागीर धुवोन धाडटा मागीर जालें. मागीर दुसरे दिसा तो कचरो तशाचो परत दुसरे दिसा जाता. तो आमी करता म्हणटा कचरो. जी म्युनिसिपालिटी असता किंवा नगरपालिका म्हणून असता ताणे नगराचे नियोजन करप आणि स्पेशली जर पळयलें जाल्यार ताणे नगराचे व्यवस्थितपणा स्पेशली क्लिनिंग गजाल्यो ह्यो तांच्यांनी प्रामुख्यान करपाक जाय. पूण दुर्दैव अशें की आयज आमी काणकोणांतल्या नगरपालिकेच्या मार्केटाच्या मध्य जाग्याचेर आसा. हे हांगासर दिसता तें नुस्त्याचें मार्केट जाल्यार हें दुसरें भाजी आनी फुलांचें हेर मार्केट आनी ह्या दोनीच्या मार्केटांतल्या मदल्यान हांगासर एक गटार व्हांवन येता. शेनवाराचो हांगासर काणकोणाक स्पेशल बाजार भरता. पूण ज्या तरेन हांगासरलो कचरो काडून व्यवस्थितपणा आसपाक जाय तसो तो व्यवस्थितपणा अजिबात नासता. हांगासर पळयलें जाल्यार इतलो घाण वास येता आनी इतलो हांगासर कचरो पडलेलो आसा की हांगासर नाका धरून येले शिवाय पर्याय ना. हांगासर आतां सद्या हांव आतां अर्दे मिनीट जालो उलयता जाल्यार अक्षरशः म्हाजो दम घुटपाक लागला. जाल्यार दुसऱ्या वाटेन हांगासर फाटल्यान पळया जो म्युनिसिपालिटीचो कचरो हाडटा तो सगळो एकठांय करून हांगासर डंप केल्लो आसा. आमकां सांगता म्युनिसिपालिटी किंवा दोतोर सांगता की सादी कट्टी किंवा प्लास्टिकाचे हायदण सुद्दां अशें दवरूं नाका कारण जेणे करून थंय उदक साचतलें आनी थंय मच्छर जातले. जाल्यार हांगासर येदो डंप ओपन आसा थंयसर उदक साचचें ना काय कितें थंयसर मच्छर जावचें ना काय कितें आनी हो डंप आसा तो मुळांतल्यान हांगा फुटला आनी थंयसर जर बारीकसाणेन पळयत जाल्यार उंदीर आनी कॉक्रोच सारखे कितलेशेच इन्सेक्ट हांगासर तयार जाला. ह्याच बरोबर हांगासर जे मार्केटान काम करपी किंवा नुस्त्या मार्केटान नुस्तें विकपी जे बायलो आसात तांचे खातीर सादी टॉयलेट्स हांगासर अवेलेबल ना. एका सायडीन सरकार सांगता की
ओपन डेफिनेशन बंद करतलो प्रत्येक घराघरात टॉयलेट्स म्हणून. पूण हांगासर सरकाराच्या हांगासर मेन मार्केटाच्या बॉडीक जे काम करपी लोक आसात तांकां टॉयलेट्स ना. तांच्यांनी खंय वचपाचें, ओपनली हांगाच बसपाचें काय कितें. आनी हें जर ओपनली केलो जाल्यार हांगासर दुयेंतां पातळची ना काय कितें. म्हणजे लोकांक सांगप ब्रह्मज्ञान आनी आपण कोरडे पाशाण म्हणटा अशी सिच्युएशन सध्या काणकोण तालुक्यात आसा. हांगासर त्याच बरोबर जेन्ना मार्केट ना त्या वेळाचेर पळयलें जाल्यार कावळे, गोरवां आनी कुत्रे हांचो हांगासर एक मार्केटच भरता अशें म्हटल्यार अतिथिकाय जावची ना अशें सिच्युएशन आसा. ह्या गजाली कडेन निदान आतां तरी सरकारान बेगिनान बेगीन लक्ष घालचें आनी काणकोणकारांक निदान फ्रेश जागो दिवचो जेणे करून मार्केटाक आनी नुस्तें व्हरपाक जे येवपी लोक आसा ते उमेदीन कितें तरी घेवन व्हरतले आनी बरे उमेदीन खातले. लाडबारसे पंचायत वाठारांतल्या सावरदाटीत एका घराचेर फणसाचे व्हडले झाड कोसळ्ळे. हे घडणुकेत एक जाणटी बायल देवादयेन वाटवली. बिरेस्तारा दनपारा धनगर भाव प्रकाश फरक हांच्या घराचेर हे झाड कोसळ्ळे. हे घडणुकेत घराच्या पाख्याची मोडतोड जाली. 2 लाखां परस चड रुपया मालमत्तेचें लुकसाण जाला असो दावो घरमालकान केलो. पावसाच्या तड्याखात बिरेस्तारा दनपारा झाड कोसळ्ळें. झाड घराचेर कोसळ्ळें तेन्ना सुकू वरक ही जाणटी बायल घराच्या वरंड्यात आशिल्ली. तिच्या हाताक किरकोळ जखमी जाली. मजगती ह्या घडणुकीची म्हायती मेळटकीच आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हाणें घडणूक थळार वचून पळोवणी करून विचारपूस केली. आमदारान वरक फामिलीक धीर दितना मुख्यमंत्री रिलीफ फंडांतल्यान मजत मेळोवन दिवपाचेंय उतर दिलें. काय वर्सां पयलीं म्हाका सादारण म्हाका 120 वर्सां परस आमकां काय खबर ना. आमच्या जाणट्यांक कोणाक खबर ना. ते झाड तरी आमी मदीं आमी ताका आमी सायडीन ट्रीप केल्ले. ट्रीप केलें पूण तिका थोडेशें उरलें जालें पळय ते आमच्या घराक पडलें. कोणाक कितें जालां बी ना कोणाक मातशें आमची आई बसलेली आसता मातशें हातीक लागला पडलें काय ना तें फावंडेशन नॉर्मल. घराक मातशें डॅमेज भरपूर जालें. साधारण कितले साधारण आतां ते लाखा वयर साधारण ते सेड आसले सेडीकूच साधारण म्हाका 10 लाख रुपया आनी ते फुडले म्हणजे साधारण म्हाका 2-2.5 लाखांक तरी सारको 2.5 लाखांचो जातलो. सावरदाटी आमच्या लाटण मातशें आसा आनी आज दनपारां 1:40 हांगा जुनो फणस आसलो. आतां आमचे यशवंत सांगता तेचें तें जुनें घर तेजें भावाचें घर तो आमचो माजी पंच इश्ट तें घर कितें जालें तें सारें सगळें मुळा पासूनच उखलून पडलें. एकच कितें देवाचे कृपेन कोण नसलो भुरगीं शाळेन आसली ती आजून घरा पावली तेंची आई आसली तिका मातशें लागलें तेंची जी शेड तेंच्यांनी पळून बांदलेली एकूच वरात बांदली ती शेडी आनी तांचो तो घराचो फुडलें छप्पर हें सगळें गेल्लें आसा. हे इमिजिएटली जशें म्हाका कळचूच न्ही हांव इमिजिएटली फायराक धाडला. फायर आमचो इमिजिएटली हाडलो इमिजिएटली फायर पावला आनी तांच्यान तुमी आतां पळयशात आतां 6:05 जाल्यार सगळे कट करून बी दिल्ले आसा काम केल्लें आसा. आमचो तलाठी येयल्लो तो आमी रिपोर्टय घातलेलो आसा. सो डेफिनेटली आमी तांकां सीएम रिलीफ फंडांतल्यान हेल्प केली. पुलिसूय येयल्ली हांगा आनी डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे सगळी जी यंत्रणा सरकाराची येवपाक जाय ती येयल्ली. म्हजो स्टाफूय म्हणजे जातूच इमिजिएटली म्हाका 10-15 स्टाफूय पावलो. हांव आमदार म्हाज्या कडल्यान तेजो म्हाज्या पदरांतल्यान तांकां हेल्प करतलो. हांव लोकांक एकूच रिक्वेस्ट केली तुमच्या घरा भोंवती जर खूब जुनी झाडां आसत डेंजरस ती जाल्यार एप्लिकेशन घाला डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. हांव डेप्युटी कलेक्टर रिक्वेस्ट करून ती कट करपाची किंवा क्लीन करपाची ऑर्डर दिता. खूब कडेन असो इशू आसा खूब कडेन आमकां ऑर्डर गावना. डेप्युटी कलेक्टराकय रिक्वेस्ट करता जेन्ना कोणी अशें लेटर घालता इमर्जन्सी झाड कट करपाक जाल्यार प्लीज ते केसीस फास्ट घेवन स्पीड अप करून आमकां ऑर्डर दिवची सो दॅट आमी झाड कट करूं शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोयच्या राजकारणातली आनीक एक महत्वाची घडणूक उजवाडाक आयला. आदली काँग्रेस फुडारी प्रतिमा कुतिनो परतून काँग्रेसीत आयल्या. गोवा प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांच्या हाजिरेत तिणें पक्षाक घर वापसी केला. ह्या वेळार काँग्रेसीचे कितलेशेच वरिष्ठ फुडारी आनी कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. मजगती म्हज्या शिरांनी रगत ना एसीड आसा अशेंय प्रतिमान काँग्रेसीत प्रवेश करच्या वेळार सांगलें.
काँग्रेस पार्टीचा काँग्रेस पार्टीचा Because Girish has been a great motivator, supporter, a teacher. When I say guru, I remember I was just hardly 18 years old, and when we joined Siddhanand Bhuyao Ashraf, आम्ही आशिल्ली ताच्या टिमात पयले स्टार्टिंगाक अमरनाथ बाबा Mansoor, they followed, Paus Philip followed, but the Elton became the MLA today. But let me tell you all, Elton was a part of Youth Congress. He was also for one training where Savio Coutinho, Elton, Girish Bab, Amarnath, myself, Jana Bhandari and all were there. म्हाका इतलें सांगपाक गिरीशाच्या नशिबांत आशिल्लें दिसता, बिकॉज आमी जेन्ना काँग्रेस सोडिल्ली, पक्ष सोडिल्लें दुखोवन तेन्ना गिरीश बाब अध्यक्ष आशिल्लो आनी ताणें खूब ट्राय केलें म्हाका कन्विन्स करपाक, हें करनाका तूं दुखेला, वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून 4 वर्सां हांव रावलें. इट इज नॉट yesterdays or two days development. I was waiting for this to enter the party and to work for the party, but for some reasons it was delayed. But I think दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, and it was written that Girish only has to come and induct me. So thank you Girish for all your support. I salute these 3 legislators. It may be Yuri, Elton and Kalus. ते गार्बेज जावपाक पावना. I ते दीस गार्बेज गेली म्हणल्यार ते डिफेक्टर्सांक हांवें गार्बेज म्हणिल्ली. So these are the real jewels of Congress. In the name of Congress and then abandoned and the trust, I stepped away with my conscience. In fact, and today I return with the same very conscience, that the same honesty and the same unwavering commitment to the idols of this great party. There is something deeply personal I want to share with you all, which I shared with the party leaders the other day. Let the whole of Goa know about it. Even during the years I was away, the portrait of Shri Rahul Gandhi ji with me never came down from the wall of my home. People may leave a place, but they do not leave their convictions. Mine never changed. The people of Goa, especially the people of Naveli, from wherever, who are present here and who are there in Naveli, all the panchayats, from my constituency, know that over the last 4 years, although I was not your MLA, my doors never closed for you all. Am I right? Yes. But I return with renewed purpose to stand shoulder to shoulder with every leader, every worker and every supporter of Indian National Congress, to strengthen this great party, to work harder than ever before, and to help bring Congress back to where it truly belongs, with the blessings and the confidence of the Goans. I promise you this, I will continue to do what I have always done, serving without discrimination. And last, I'm trying to tell you all, if you all sleet, I am not simply, the name is given, Iron Lady of Goa. It's not simply given. I want to say, today, yes, many posting there, Tigres is back to Congress, Tigres is back. But if you sleet, म्हजी कात कातरली जाल्यार न्ही तुमकां रगत मेळपाना. आनी स्पेशली बीजेपीक सांगपाक सोदता हांव, प्रतिमा इज बॅक इन काँग्रेस. तुम लोग खैर करो, हितूंत रगत मेळपाना, म्हज्या भितर रगत मेळपाना, फ्लोईंग लायक दीस पीपल. टेक मी टू द लॅबोरेटरी, लॅबांत व्हरात, इट इज फिल्ड विथ एसिड, and acid is coming to finish you from all the corruption illegalities. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.